The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. GSB समाजाचे नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्पॉट एजन्ट्स इंडियाचे अनेक एपिसोडाक तुमकां सर्वांक हांव मोगान स्वागत करता आसा. आतां पुत्तूर नरसिंह नायक एक्सक्लुझिव्ह राउंड आमगेल शोन तो चलता आसा. आयचे हे एपिसोडाक तुमकां सर्वांक हांव मोगान स्वागत करता आसा. आयज आमगेल कार्यक्रमान तूं निर्णायक जावन आमगेलो टसांची शकुंतला किणीमाय तुमकां मोगान स्वागत करता आसा. तशेंची महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक माम आमगेलो टसांची नायक माम तुमकांय मोगान स्वागत करता आसा. आमगेले ऑर्केस्ट्रा टिमान तो आजी कीबोर्ड वाजोवच्यार आसाची दीपक बेंगळुरू तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तशेंची फ्लूट वाजोवच्यार आसाची लोकेश संपिगे तुमकांय हांव मोगान स्वागत करता आसा. रिदम पॅडारी आमगेलो तो साथ दिता आसाची राघवेंद्र रंगदोळ तुमकांय हांव मोगान स्वागत करता आसा. तबलेन तूं साथ दिता आसाची श्रीदत्त प्रभू श्रीदत्त स्वागत तुमकां. तशेंची आमगेले ऑर्केस्ट्रा टिमाचे कॅप्टन अभिजीत अण्णा आमगेलो टू जी तबला वाजोवच्यार आसाची अभिजीत अण्णा तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. आयचे हे राउंड आतां आमी सुरू करच्यार आसाची. आतां सुरवे कंटेस्टंटाक हांव स्टेजा वयर आपयता आसा चिन्मय नायक सुरत कलात करून. चिन्मय खंयचें पद सांगता आसाची तुमी आजी? हांव दासाल भजन दासाने निसो निन्ना म्हणून सांगता म्हणलें. अद्भुत भजन. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. दासाने निसो निन्ना ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋಯನ್ನ ದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋಯನ್ನ ಆಶಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿ ಬಿದ್ದೆನೋ ರಂಗ ಆಶಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿ ಬಿದ್ದೆನೋ ರಂಗ ದೋಷರಹಿತ ಪರಮೇಶ ರಕ್ಷಿಸೋಯನ್ನ ದೋಷರಹಿತ ಪರಮೇಶ ರಕ್ಷಿಸೋಯನ್ನ ದಾಸ ನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋಯನ್ನ ದಾಸ ಎನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋಯನ್ನ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಸರಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಸರಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಸರಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಸರಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ದುರುಳ ದೈತ್ಯನ ಪಿಡಿದು ಕರಳ ಬಗೆದ ಹರಿ ದುರುಳ ದೈತ್ಯನ ಪಿಡಿದು ಕರಳ ಬಗೆದ ಹರಿದಾಸ ನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋಯನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲಹುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನ ಆ ಆ ಆ ಆ
ಭಕ್ತರ ಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲಹುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲಹುವ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರದ ಚೆಲ್ವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರದ ಚೆಲ್ವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಾಸನೆನಿಸೋ ಎನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ಆಶಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿ ಬಿದ್ದೆನೋ ರಂಗ ಆಶಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿ ಬಿದ್ದೆನೋ ರಂಗ ದೋಷರಹಿತ ಪರಮೇಶ ರಕ್ಷಿಸೋ ಎನ್ನ ದೋಷರಹಿತ ಪರಮೇಶ ರಕ್ಷಿಸೋ ಎನ್ನ ದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ चिन्मय देवालाग मस्त ऐकून क्षमी निमगेला तुम्ही जड्जेस तुमगेल पद्य बघ कसं सांगतात म्हणून निमगोया आता शकुंतलमाय चिन्मयल परफॉर्मन्स तुमकां कशें दिसलें चिन्मयान लायक सांगला जाल्यार धन्य लायक कोण क्षमी निमगेला म्हणून म्हणलें तुवें जाल्यार क्षमी निमगुचे आनी के चिक्के विधेय जावन निमगुका जाता नवे तूं मापे केल्ले करिनातल्या सोडी म्हणलेले का तशी नाही नवे आनी के चिक्के चिक्के सकल देवन एक मॅट सकल देवन देवाला मागुका जाता क्षम नाही वे तशी ते एक शरण भाव म्हणचे ताका देवाल्याक एक आपण त्या नमनेचे एक शरणार्थी म्हळेले का तो एक विनीत भाव तांतू येऊ का ते एक विचारू अनेक सुरवेक धन्यान खंयचे पद म्हणटना दासाल पद म्हणून म्हणलें बदय पद बरयलेलें कोण म्हणून गोतस वा चिन्मय ಪುರಂದರದಾಸ್ नाही पूरा काडचे आनी पुरंदरदासाले ಮತ್ತೆ थापूचे नवा व्यासरायाल रचना म्हणून कशी कळता पुरादास अंकेक अंकित असं वय वे पुरंदरदासा कसं अंकित असं ಪುರಂದರ ವಿಠಲ विठ्ठला व्यासरायाक श्रीकृष्ण नातल्या कृष्णा म्हणून लास्ट एक कृष्ण म्हणत न्हू मल्लीनाथ पुरद नवा वय तशी व्यासरायल रचना त्याची लायक जाला जाल्यार आनी कितें दास करून घे म्हाका म्हण देवाला निमगिता म्हणटना कितले तग्गून बग्गून निमगुका न्हू ते एक फील आसूं का आनी एक करुळागी करळा कसं ते ಕರಳ म्हणू ऐकलं तांतस वे होय करुळा म्हणून म्हाका दिसलें जाल्यार करळा म्हणून म्हणलें मारी थोडे कडेन ते आमकां कोंकणी आमकां घरां उलयतले कोंकणी उलयतल्यांक ते सामान्य जावन आसता श्रीनिवासा आशिल्ले आमी श्रीनिवास स म्हणून एक व्यंजनांत करून दवरताची श्रीनिवासा जावं कोणाकय ते चिक्की सोडोवन घेवचें पळोवका कळवा श्रीनिवासा स न्हय श्रीनिवास म्हूण न्हय आं ते चिक्की मना वेल्यार जालें आं बाकी पुरो लायक जाला चिन्मय बरें जावं तुका धन्यवाद धन्यवाद शकुंतलमाय नायक माम चिन्मय कसं सांगता हांवें ओरिजिनल कसं तू ऐकला ताजे प्रकार सांगता गेला करुळा जावका करुळा इज परफेक्ट वर्ड मागीर शकुंतलाकान सांगेल म्हणके भावने आनी मस्ती येवका देवा समर्पणा भाव कसल केन्नाय एक पद म्हणटना त्या साहित्याक खंयची लय आरमळार ते भाव समर्पक जावन आमी व्यक्त करूं जाता म्हणून पळोवन ताका समजावन आमगेले पदाचे लय आमी निर्धार करपाक जाता ना म्हणून जाल्यार कितली वेळा आमी खुशेचे पद दुख्खाचे शें आयक येवचें पुरो दुख्खाचे पद
ಖುಷೇಜ್ ಪದಶೆ ಆಯ್ಕೆ ಪುರೋ ಹಂತ ಪಡೆ ಹಂತು ಏಕ ಆಶ ಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿ ಬಿದ್ದೇನೋ ರಂಗ ವೈವೆ ದೋಷರಹಿತ ಪರಮೇಶ ವೈವೆ हंतूची एक विषयता एक शब्द कटकोन पडतो दोषर हित परमेश रक्षिसो यन्न दोषरहित परमेश रक्षिसो यन्न खंची करेक्ट सांग पळया दोषरहित दोन्ही करेक्ट ताजी किती सांगितलं कसले दोन्ही करेक्ट म्हणून म्हणारी साहित्य अर्थ कोण घेताना दोषरहित कोण परमात्मा वय वय नाही वय दोषरहित परमात्मा दोषरहित म्हणताना कसं जाता दोष करचे कोण आहे आम्ही जीवात्मान परमात्मा दोषरहित आम्ही दोष करतले दोषरहित जीवात्माक हित दिवचे तसं परमात्मा एक शब्द कशी तू अर्थ करून घेता त्या कुडक करताना अर्थ येवची म्हण काय आम्ही म्हणली म्हण जाला रे आम्ही साहित्य अर्थ करून घेतला म्हणले आता दोन्ही करेक्ट म्हणून हांव तुका प्रूव करून दाखयलें वय वय न्ही वय दोषरहित दोषरहित परमात्मा दोषरू म्हणा कोण जीवात्मा नाही वय एक म्हणलेले चंद जाला आणि काही भावन मस्त जाव का आणि ओरिजिनल मस्त ऐकू का मस्त वेळा ऐकू का थंय कसं भाव आसा म्हण तुम्ही पुरा कसं करता म्हण मारे ट्यून फॉलो करता शिवाय ताजे मागशे आशिल्ले भाव कसले ते फॉलो करू वचना ते गेल्यार आनीकय चांग कोण म्हणू येता देव बरें करूं थँक्यू ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿನ್ಮಯ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ತಮಗೆ ಮುಖಾರ ಎತ್ತ ಸಂಚಿ ಕೌಶಿಕ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು कौशिक आज एकांची पद सांगचार संच तुम्ही हांव हिक्को नोडिरे चिक्क हनुमंत म्हणून एक भजन सांगतास हनुमंताला अद्भुत गीत नायक मोबाईल रचनेरी ऑल द व्हेरी बेस्ट धन्यवाद ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕೋ ನೋಡಿರಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಕಾಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ರಾಮದೂತನೆ ಬಹುಶೂರನೀತ ರಾಮಚಂದ್ರಗಾಗಿ ಜಲದಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರಗಾಗಿ ಜಲದಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಸೀತೆ ಗುಂಗುರವನ್ನಿತ್ತ ಮಹಾನುಭಾವ ಸೀತೆ ಗುಂಗುರವನ್ನಿತ್ತ ಮಹಾನುಭಾವ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ವಲ್ಲಭನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರೆ ವಲ್ಲಭನ ಮಹಿಮೆ
ಕಲ್ಲನಯನ ಪಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲೋಲ ಕಲ್ಲನಯನ ಪಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲೋಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಶೀಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಶೀಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಬಹುಶೂರನಿತಾ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಬಹುಶೂರನಿತಾ ಆ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಬಹುಶೂರನಿತಾ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಬಹುಶೂರನಿತಾ ಅಂಜನಿಯ ಕಂದ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ತಂದ ಅಂಜನಿಯ ಕಂದ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ತಂದ ನರಸಿಂಹದೂತ ನಮ್ಮ ಪೊರೆವದಾತ ನರಸಿಂಹದೂತ ನಮ್ಮ ಪೊರೆವದಾತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಕಾಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ आम्ही सांतलेनं हनुमंत होडस म्हणूच ऐकून घे नाही येईलेंची ते इको नोडिरे चिक्क हनुमंत म्हणाल तसं एक विषय या पद्यानंतर आम्ही ऐकल तसं संजत ह्या पद्य बघत तुम्ही सांगील बघे आमगे जड्जसला निमगुया शकुंतला माई तुमकां कशें दिसलें कौशिकाल परफॉर्मन्स कौशिक तुवें नायक मामान सांगिले आनीकय चिके सम आयकू का म्हणून एक म्हाका दिसता आनीक आतां धन्यान सांगिल म्हणके आमी पळयलेले बारी एत्तर आशिल्लो तसो हनुमंताक चड पळयलेले हांगा खंय गे एकडे सान जावन हनुमंत राबला म्हळ्यार हनुमंताक तागेल गात्र होड सान पुरो करूंक ताजेन साध्य आशिल्लें तशें एक सानू जावन खंयची गी एक गांवां राबिल्ले एक हनुमंता पळोवन एक दासान हे किर्तन रचन केलां म्हणटना ते अंतू गायन अंतू ते एक आश्चर्य ते एक दिग्भ्रमा म्हणटा पळय ते हनुमंता पळोवन आमगे मना उद्देलेले बाबा कसो साहस केला लंके उडला तो आनी संजीवनी पर्वत हाडला अशी तशी पुरो ते आनी ते किर्तनांत येता न्हू ते पुरो साहस केल्लो आतां एक सानूशी जावन राबला मुवो इतले पराक्रमी म्हणलेली एक आश्चर्य ते गायनांत खंय पण येद्दे आश्चर्य दिसूंक आशिल्लें तूं चिक्के प्लेन जावन अशीची चिक्क हनुमंता राबला म्हणून ते चिक्क हनुमंता पळोवन कसो दिसली तुका म्हळ्यार ते दासा कसो मना भोगले म्हणलेले ते ट्युनान तूं आस आनी ते गायनांत तुवें ते दाखोवंक आशिल्लें म्हणलेलें म्हगेली एक अभिप्राय कळ्ळें बाकी पुराय लायक जाला जाल्यार त्या एक दिग्भ्रमा ते देवा पळोवन तो इतलो सांज जावन कशें राबलो कितलो व्हड काम केलां हाणें आनी ताणें व्हड काम केल्लें सांगतना तूं चिक्के प्लेन जावन सांगलें म्हूण म्हाका दिसलें तूं आनके चिक्के चड प्रयत्न घालका चड आयकुका चड अभ्यास करका कळ्ळें बरें जावं तुका कौशिक धन्यवाद शकुंतल माई नायक माम तुमकां कशें म्हण असेल कौशिकाल परफॉर्मन्स कौशिक
शकुंतलाकान सांगला ओरिजिनल तू मस्त ऐकू का देवा एक दोन्हीच कसं म्हणणार रे तू लास्ट आलाप केले पडे आलाप करतना पुरा स्वरू भायर गेले रागा भायर गेला म्हणके तशी जेवच्यान जे कसं म्हणणार एक रेकॉर्डिंग करतना आलाप ताई मेजर करून आसतात इतले आवर्तन म्हणका आनी इतलेच अशी वत्ता म्हण ही ताका म्हण मागशी तोकून कीबोर्ड प्लेयर फॉलो करता आसता ते एक्झॅक्ट ताणें आलाप करतना ते मागशे आशिल्ले कीबोर्ड ताका मॅच जाला मात्र आयकतना छंद दिसता आमी खंयचे की भायली स्वरार गेली कुडले ते स्वर भायर वता पदां तोकून भायर गेला म्हणके जाता तशी जेवचें एक दोनीचे आनी पळय तांतू फस्टची वेरी फस्ट नोटची इक्को वय वय त्या पंचे होका इक्को नोडी रे चिक्क हनुमंता पद म्हणचे नाका जस्ट पळय हांव जस्ट एक तुका साहित्याचे एक्सप्रेस कोण सांगता इक्को नोडी रे चिक्क हनुमंता पळय इक्को स्ट्रांग चिक्क हनुमंता भक्ती कोडुवंता भारती कांता हे तीन सब्जेक्ट सांगले वत वय वय पद वाजूचेच एक टॅलंट फस्ट तशें जालें न्ही तेन्ना साहित्याक अर्थ कोण घेवन कांय ना अर्थ जायना मे ओरिजिनल कशी म्हणला 8 वेळा 10 वेळा आयकला री आनीकय छंद कोण म्हणू जाता तुका लायक आस वॉयस मस्त लायक आस छंद कोण प्रॅक्टीस करी देव बरें करो धन्यवाद नायक मैम थैंक यू कौशिक ऑल द बेस्ट सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीजन 4 पावर्ड बाय लिस्बॉट एजेंट्स इंडिया अंतू नेक्स्ट कंटेस्टेंट आमगे मुखार येता संची उल्लाल विजितात्मा मल्ल्या मैम मस्त तयार कोण येईल म्हणके दिसता संच तुम्ही आजी आईची परफॉर्मन्सा खातीर वय खंयची पद प्रेजेंट करचार आसा ती नायक मामान सांगिल्लें वेरी फेमस सॉंग गौरी गणेश फिल्माचे निम्म मगु नगुतिरुवा संगीत राजन नागेंद्र साहित्य MN व्यासरावान बरयलें आमगेल्या ह्या राउंडान तितली तरी कोणे फिल्म सॉंग संग न्ही आशिल्ले आतां आमकां फिल्म सॉंग आयकुचें मेळटा आसा ऑल द बेस्ट मॅम Thank you. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಗುತ್ತಿರುವ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲೇ ಆಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಗುತ್ತಿರುವ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲೇ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶನೆಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಗೌರಿಯ ಕಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಗುತ್ತಿರುವ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲೇ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಈತನ ರೂಪವು ಬಲು ಚಂದ ಕುಲದ ದೈವಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬೆಸೆದ ಕರುಳ ಸಂಬಂಧ 3ನೇ ತಿಂಗಳು ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಚುಚ್ಚಿಸಿದೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಸಿದೆ ಮಗು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ಸ್ನಾನವನಾನೇ ಮಾಡಿಸುವೆ ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿ ಮಲಗಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮಯ ಮುದ್ದಿನ ಕಂದನ ಬೆಳೆಸಲು ಬದುಕನೇ ಮೀಸಲು ಇಟ್ಟಿರುವೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಬೆಗಾಲನು ಇಡುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶನೆಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಗೌರಿಯ ಕಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಬೆಗಾಲನು ಇಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಡು ಮುಟ್ಟಲು ಹೋಗಿ ಈ ದಿನ ಕೈಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಿತ್ಯ ನೀರಿನಲೆ ಇವನಾಟ ಮಣ್ಣು ಕಂಡರೆ ಉರುಳಾಟ
ಕೂಸುಮರಿ ಬೇಕೆ ಕೂಸುಮರಿ ಎಂದು ಆಡಿಸುವೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ವೇ? ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸುವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನ್ ತಾನೇ ಅವರಪ್ಪ. ತಿರುಪತಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದೆ, ಚೌಲವಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಕರೆಸಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿಸಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಬೆಗಾಲಲು ಇಡುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶನೆಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಗೌರಿಯ ಕಂದ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಗುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ. ಸ್ಲೇಟನು ಹಿಡಿದು ಬಳಪವ ಮುರಿದು ಗೀಚು ತಗುಲುಗುಲು ಅಂತಾನೆ. ಚಂದಮಾಮನನು ಬರಿತಾನೆ, ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಎಬಿಸಿಡಿ ಕಲಿಸಲು ಹೋದರೆ ಅಳ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗಂತ ಮಗುನ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಆ ಈ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ನಗ್ತಾನೆ. ಭೇಷ್, ನಂತರನೇ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಈ ತುಂಟ, ಕನ್ನಡ ಮಗ್ಗಿ ಕಂಠಪಾಠ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೈಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ, ಹಾಡಿ ಕುಣಿವ ಕನ್ನಡ ಬಂಟ. ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿಕಾರನೇ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಗುತ್ತಿರುವ, ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವ ಗಣೇಶನೆಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಗೌರಿಯ ಕಂದ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಗುತ್ತಿರುವ, ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मलिमम तुमगेल परफॉर्मन्सा ಬಗ್ಗೆ किती खुश आसा? तर एक अवॉर्ड विनिंग सॉंग नायक मामाले आमकां ते सांगच्या एक दलतीतले मुगेल मॅक्झिमम लेवल ट्राय केला हांवें. तशी मुगेल मटा सांगला ಸ್ವಲ್ಪ कन ಏನು जावन आसा पर मुगेल निमित्त. जड्जेस ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಯಾ शकुंतल माई मलिमम परफॉर्मन्स तुमकां कशें दिसलें? लायक जाला मलमा. म्हळ्यार चित्ररसिकर संघाचे प्रशस्ती ह्या पदा खातीर नायक मामा मेळ्ळेले आसा. आनी अनंतनागा खातीर अनंतनाग म्हणलो तो म्हळ्यार एक नमने चिकी कॉमेडी मिक्स अशी एक पात्र ते तांतू गौरी गणेशांत. म्हळ्यार ते गायनांतूय तागेले ते एक किडिगेडीतना म्हणटा पळय ते पात्राचे ते तांतू कितले चंद कोनू नायक मामान ते व्यक्त केलेले आसा. भारी कश्टाची आहे. मदमदें तो डायलॉग सांगका ते पुराय भारी चंद कोण तुम्ही निर्वहण केला. थँक्यू माय. वय जाल्यार शास्त्रोक्त म्हणटाने कडेन काही घ्यायची की चुकली तुमकां. कंठपाठा महाप्राणा इथं चिक्के याचे जाले. अदरवायज लायक एक प्रयत्न तुमगेले असल एक कश्टा पद सिलेक्शन केलेले खातीर हांव तुमकां अभिनंदन सांगता. थँक्यू माय. वय बरें जाव. थँक्यू. धन्यवाद शकुंतल माई. नायक माम तुम्ही हें पद सांगेल खातीर तुमकां अवॉर्ड मेळ्ळेलें आसा. तशी आमी जन्म येवच्या पयलीं फुडेंच तुमकां अवॉर्ड मेळ्ळेलें तसलें पद हें अभिनंदन सांगता ह्या संदर्भार तुमकां. तशीच ही मल्लिमम्माल परफॉर्मन्सा ಬಗ್ಗೆ सांगताची हें एक रेकॉर्डिंग एक्सपिरियन्स तुमी शेअर करियेत आमगेलो तो. विजितात्मा अभिनंदन आहे पद सिलेक्ट केलेलं. थँक्यू नायक माम. चंद कोण म्हणा मस्त प्रयत्न चंद जाला. मध्ये तो डायलॉग म्हणतना एकल्यानं हें म्हणचें तितलें सुलभ ना. आतां हांव तें ओरिजिनल रेकॉर्ड करतना डायलॉग्स म्हणलेले पुरो हांव नाही. डायलॉग्स म्हणलेले वैशाली कासरवळ्ळी, मुख्यमंत्री चंद्रू, रमेश भट्ट, सिही कही चंद्रू हांनी आयिले. आनी हें पद म्हाका मेगेल करेन म्हणोवच्याक कारण कसं म्हळ्यार
ताजे फुडें हांव केलो फिल्मांनी म्हणला आतां केंडद मळेक म्हाका बेस्ट प्लेबॅक सिंगर राज्योत्सव अवॉर्ड मेळ्ळें 1988 हातूं एल वैद्यनाथन म्युजीक हातूं ताजे फुडें हांव 20-25 पद म्हणला जाल्यार ते दोळताय म्हाका राजन नागेंद्राले परिचय नाशिल्ले एक विष्णुवर्धन हिट्साचे एक प्रोग्राम चौडया मेमोरियल हॉलात जेतना थंय राजन नागेंद्र येयले विष्णुवर्धन हिट्सांतू तांतू ई भावगीते तुमी वंदे गुरी तें पद हांव थंय म्हणलेलें तें म्हणटना ताका मस्त खूश जालें राजन नागेंद्र सानू राजेंद्र होडू मस्त ಖುಷಿ ಜಲ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಚಂದ ಮಾಡಾತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಾಲು ಹೇಗೆ ಹಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆಯಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡಿಸ್ತೇನೆ म्हणालतो हांव पुरा जनान सांगची तेची म्युजीक डायरेक्टर्सान फिल्म इंडस्ट्रीत तुका हांव म्हणयता म्हणूच म्हणना कडेक फणी रामचंद्रान हें सिनेम करतना ताणें मेगेलकरेन खंयचें एक पद म्हणका म्हणून ताणें एक आशी पावन राजन नागेंद्रा लागीं मेगेल नांव सांगानी म्हाका एक सिनेमा तूं नवेची सिंगर साकऱ्यान म्हणोका म्हूण ताणें सांगतना राजन सांगता काय राजनान सांगिल्लें पुतूर नरसिंह नायक हत्र हाड सोणा हें केन्ना 1989 म्हणटना ताका मस्त खुशी जालें म्हणल्यार तो मेगेलकरेन म्हणोका म्हणून आशिल्लो तशी म्हाका आपयलें रेकॉर्डिंगाक आनी शकुंतलाकान सांगलें बारी चंद करून एफेक्टीव जावन सिंग केला राजन नागेंद्र सोणा मणी म्हणून जाल्यार तितली स्ट्रिक्ट हय नायक माम तांची म्हाका भंय जालें हाजी तितली स्ट्रिक्ट हिताक म्हूण म्हळ्यार आमकां पद म्हणचे वेळार कशी म्हणका एक शब्द कितली म्हणका कितली शब्दाक कितली वेट दिवच्या नज्या एक्सप्रेशन येवच्या कॉमेडी एफेक्ट येवच्याक कसं करका हें पुरा राजन इतली चंद करून सांगून दिता ही इज ए फॅन्टॅस्टीक गुरू व्हड म्युजीक डायरेक्टर म्हूण आमी लेखता ती त्या म्युजीक डायरेक्टरा पशी व्हड गुरू तो एक नमुन्याचे म्हगेलें सौभाग्य तसलपुरा म्युजीक डायरेक्टरा लागीं पाठ घेतला हांवें तसल एक अद्भुत संगीत निर्देशकान आनी एक हांतू कश्ट कसं म्हळ्यार मोस्ट टफेस्ट राग इन कर्नाटीक म्युजीक इज दीस सॉंग रीती गवळा म्हणटा ताका ह्या पदाक ह्या रागाक रीती गवळा रागातू कॉमेडी सॉंग करची वे हो इमॅजिन ताय करूं साध्य ना इथं म्हळ्यार त्या गंभीर रागात आमी कोरून दाखयता ती म्हणचेच न्हय ताजे खातीर तांणी लेजंड्स ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ म्हणून एक वेळा ಎಸ್ ಪಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಸರ್ ನೀವು ಹಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ म्हणून ತಕ್ಕ ಕಳ್ಳಲು ಉತ್ತರ ಮಾಡಲ್ಲ ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೌದಾ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಳೆಯರಾಜ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಅಲ್ವಾ ಇಳೆಯರಾಜ ಟಫ್ ಆದರೆ ಇಳೆಯರಾಜ ಟಫ್ ತುಂಬ ಜನ ಟಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಟಫೆಸ್ಟ್ ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ ಥರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಹಾಡು ಆದರೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ನೋಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಹಾಡು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಂಗರ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವನೇನು ಒಂದೇ ಥರ ಹಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ म्हणून एस पी सर सांगता तसं एक ग्रेटेस्ट म्युजीक डायरेक्टराकडेन म्हाका हें पद मेळ्ळें मी तिणें हें पद मेजीकरेन तांणी म्हणयलां आनी गंमत कसं म्हळ्यार हें म्हणटना म्हगे लागीं आनी डायलॉग्स म्हणचे खातीर वैशाली आनी मुख्यमंत्री चंद्रू सिहिकही चंद्रू रमेश भट्टानी आशिल्ले तांकांय मायक आशिल्लें तांणी एक इतली हांसयता आशिल्ले गॅप ಸ್ವಲ್ಪ मेळ्ळे कुडले रिटेक म्हूण म्हणले कुडले मध्य हांसोचें म्हणटन तें एक एटमॉस्फियराची एक कॉमेडी एटमॉस्फियर तांणी क्रिएट केलेलें मेतीन त्या पदा भितर वचूं जालें म्हाका त्या कॅरेक्टरा भितर वचूं जालें पुरा रेकॉर्डिंग जावन आमी येवन तेदन पुरा कसं म्हळ्यार आत्तां म्हणके न्हय आतां चामुंडेश्वरी स्टुडियो तें रेकॉर्डिंग जालेलें चामुंडेश्वरी स्टुडियो तो व्हड स्क्रीन सिनेमा स्क्रीन तांतूं तें पद घालता ती सिनेमा आयकेला म्हणके आयकेता तेदना वैशालीन सांगलें अಯ್ಯೋ ಅನಂತನಾಗ್ಗೆ ನಾಯಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ म्हणून तेदना आनी ಪುರ म्हळें कोणे मुख्यमंत्री चंद्रून ಪುರ सांगलें ನೀನು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ तेदना ರಾಜನ್ ಸರ್ म्हणालो ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಶಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ आता ही मस्त जन सांगतात
अनंतनाग तांकांय मस्त पयशे जाले. अशी एक पद सक्सेस आसा कितली पुरो ताजी मागशी काम आसता म्हळ्यार एक ग्रेटेस्ट म्युजीक डायरेक्टर्सान टफेस्ट राग घेवन कॉमेडी पद केल्लेले एक हें रिती गवळा. ते म्हाका मेळ्ळेले मेगेल चान्स देवान दिलेले एक कृपा. आतां तुमी म्हणलेले चंद जाला डायलॉग्स ताय तेची केल्लेलो आसा पळय तितली सुलभ ना बट एफेक्टीव जावन केला. थँक्यू अभिनंदना. थँक्यू नायक मॅम. धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू मॅम. थँक्यू. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉट एजन्स इंडियान तो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेर मुखार येता संची श्वेता नायक. श्वेता खंयची पद सांगचे रे संच तुमी आजी? इको नोडिरे चिಕ್ಕ हनुमंತ. वापस इक्को नोडिरे चिಕ್ಕ हनुमंत आयकूच तेसल भाग्य आमगेले. ऑल द व्हेरी बेस्ट. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
तुमगेल परफॉर्मन्स बघत जड्जेसला निमूया आम्ही खंडित शकुंतलमाई श्वेताल परफॉर्मन्स तुमकां कशें दिसलें श्वेता लायक जाला जाल्यार हांव ता वेळेक पळा हेच रचने बद्दल कसो उलयली गी त्याच्या पास रिपीट करका पडटा म्हणून म्हाका दिसता त्याची ते चिक्का म्हणून चिक्का आनी इक्को म्हळ्यार दोन शब्दाचे ते व्यत्यासू ते ताजी वजन कितले कसले म्हळेले नायक मामान तावळचे हाका सांगला त्याची इक्को म्हणटा पळय म्हणलेली एक आश्चर्य ते दिसू का चिक्का म्हळ्यार बुद्ध यद्दू व्हड जावन आशिल्लो हनुमंतू केद्द सान जावन रबला म्हणलेली एक ते एक आश्चर्य दिसू का आनी तो पळोवच्या पळय ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು म्हणತಾनो तशें अस्सल सान मुर्तीन कसकसल व्हड काम केल्लें म्हळेलें दिगपद आनी सगळें वर्णन येता ते वय तशीची कशें म्हळ्यार शब्द ना जाल्यार बरी निर्जीव फात्तोरशी शब्द तांत आमी भाव म्हळेली एक जीव भर न्ही जाल्यार ते शब्दांक कांय अर्थ ना ते तुकून ते भाव आतां एक रांदप आमी लायक करूं पुरोची पुरा लायक लायक आयटम घालूं पुरोची कॉस्टली आयटम जाल्यार ताका एक मीठपण जाल्यार समजी ताजी रुची वता ते तुकून भाव म्हणलेली एक मीठ चिक्के ताजे हद चिक्की उणी जाला मीठपण आमी एक चिमटी घाल्यार ताजी रुची सडन चेंज जावची म्हळ्यार तूं रांदप आनी करची प्राय आयली की ना म्हूण म्हाका गोतना आमी घर कडेन येदे रुची पळोवन मीठ पावनी म्हण येदे मीठ घालचें आसा तशी ते भाव म्हणलेली एक मीठ येद्दी पडल्यार लायक जाता आनी ओरिजिनल पद परत परत आयकूं का तांतू प्रती शब्द ओरिजिनल गायकान कशी सांगला म्हळ्यार ते शब्द आयकूं का कशें सांगला म्हळ्यार बरी ट्युनां मातशी वच्ची न्हय ते प्रती शब्दाचे उच्चार जो ते फील कशें आयला ते म्हणलेले मनाक करून गायन केल्यार तुगेल पद आनी केय लायक जाता बरें जावं तुका धन्यवाद किणीमाई नायक माम श्वेताल परफॉर्मन्स तुमकां कशें दिसलें तूं ओरिजिनल आयकली हांवें ऐकल्या हां ऐकल्या ओके हिता म्हळ्यार एक 2-3 फ्रेज तूं विंगड सिंग केल्ले ताजे खातीर सांगेला येदेची ते ॲड केले तूं कसं लेका हिता सांगली म्हळ्यार ओरिजिनलांत कसं असं तेच तुमकां फुल्ल क्लियर जाय जाल्यार तांतू आसतना विंगड म्हणटा म्हळ्यार ओरिजिनला पॅटर्न हो पडता हिता म्हळ्यार केलो फ्रेस आहा तूं इको नोडिरा चिक्का इक्को म्हूण येता मागीर तूं इको म्हूण म्हणलें तें कंप्लीट तें फील गेलें न्हय तें इक्को म्हणल्यार केल्ला कसं म्हळ्यार तें फील येवच्याक तें फील नाका म्हूण तूं डिसायड केला म्हण केलें न्हय साहित्या पेट पडना थंय ट्युनाकय पेट पडना न्हय ट्यून कंप्लीट डायवर्ट जाता न्हय आमी ॲड करचें आसा म्हण जाल्यार पदाक सपोर्टीव जाल्यार ॲड जाल्यार चंद दिसता ते सपोर्ट जायना नातील ते डायवर्ट जालें म्हण जाल्यार पदां तुकोन आमी विंगड करता ती हें ट्यून नाका म्हणल्यार म्हणके जाता ते जावचें एक दोनीचे इक्को नोडी रे चिक्का हनुमंता इक्को नोडी रे त्या स्वर पुरा करेक्ट ठेव का नोडी रे ते नाही नोट ते स्ट्रेट जालें नोट तेन्ना ट्युनाक आनी हाका वेरी येता असल पुरा सन्न पॉयंट्स पळोवन घेवका आनी फील आतां शकुंतलाकान सांगिल्लें वपास हांव ते रिपीट करचें गतीना ते स्वल्प पळोवन घेवका जाता एक आनी पिक्चर तुगेलो वॉयस लायक आसा पुरा लायक आसा आनी ओरिजिनल खंयचे आमी विंगड म्हणटनास पळय आमगेले ॲड करचे पळय फस्ट ओरिजिनलाक आमी जस्टीस दिला की म्हूण पळोवका त्या जस्टीस दिवन जे तरी देन यू कॅन ॲड अदरवायज यू आर स्पॉयलिंग द रियल ब्युटी ऑफ दॅट सॉंग ते जावचें ना देव बरें करो छान करून प्रॅक्टीस करी धन्यवाद नायक माम धन्यवाद श्वेता आत्ता आमगेल मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट कीर्ती कामत शेनाय कीर्ती तुमी हाजी खंयची पद सांगचेर आसाची हांव म्हाजी नर्तनप्रिये तूं नारायणी म्हणून भजन आमगेलें एक फेवरेट भजन म्हणून सांगेत हें आमगेले भाशेंत तशें आसलें कोंकणींत तशें आसलें ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू
कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिय तू नारायणी नर्तन प्रिय तू नारायणी क्षीरसागर मथन सुरासुर कर्तान क्षीरसागर मथन सुरासुर कर्तान नर्तन कोर्नुरक्ली मोहिनी रूपान नर्तन कोर्नुरक्ली मोहिनी रूपान नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी दुष्टशक्तिमर्दन शिष्टशक्तिवर्धन दुष्टशक्तिमर्दन शिष्टशक्तिवर्धन कर्तान नर्तन भिन्तन ननन तुन्तन ननन कर्तान नर्तन भिन्तन ननन तुन्तन ननन नर्तन प्रिय तू नारायणी नर्तन प्रिय तू नारायणी ताळमेळू घेऊन वेळू काळू सोणू ताळमेळू घेऊन वेळू काळू सोणू माळची कीर्तन म्हणू करूया आम्ही नर्तन माळची कीर्तन म्हणू करूया आम्ही नर्तन नर्तन प्रिय तू नारायणी नर्तन प्रिय तू नारायणी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिय तू नारायणी नर्तन प्रिय तू नारायणी नारायणी महालसा नारायणी नमो नमो महालसा धन्यवाद कीर्ती तुमकां कशी दिसली तुमगेल परफॉर्मन्स प्रयत्न केला जजेस ओके जजेसाला निमूया शकुंतल माय कीर्तील परफॉर्मन्स तुमकां कशी दिसलें कीर्ती लायक जाला तू सांगिलें तुगे वॉयस ही भारी लायक आसा भारी लायक जाला एकडी खंयगी एकडी नारायणी म्हणटनगी खंयगी ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರು ಏ ಬಹುಶಃ ते पिच्चा प्रॉब्लेम गी कसं गी नायक माम सांगू पुरो मुखारसून अनेक चिक्की महाप्राणी एक मर्दन नाही मथना म्हणेल मात्र मतना म्हणायले तई जावका जाल्यार मथना जावका प्रार्थना म्हणटनाय ಸ್ವಲ್ಪ महाप्राणी हो अदरवाईज लायक जाला बरे जाव तुका ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಶಕುಂತಲ್ ಮಾಯ್ ನಾಯಕ್ ಮಾಮ್ ಕೀರ್ತಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಮಗೆಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ कीर्ती चंद जाला मात ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು एक कसं म्हळ्यार तू ओरिजिनल ऐकल्या म्हणून कळता ओरिजिनल ऐकल्या आणि ओरिजिनलाक जस्टीस दिवच्या तू प्रयत्न केला त्या सिंगिंगात कळता शकुंतलाकान सांगिल्लें म्हणके अल्प प्राण महाप्राण स्वल्प पळोवन घेवका केन्नाय ते आमगेल आत्ता जनरेशन म्हूण न्हय मस्त जन सिंगर सांगता प्रॉब्लेम आसा मथना म्हणटना मतना म्हणटात प्रार्थना म्हणटना प्रार्थना म्हणटात हें पुरो जेवचें न्हय असल पुरा मस्त विचारू
पळोवन घेतला री सिंगींग वॉज नायस. मागीर हांव लेखलें एक वेळा तुका अर्द पिच जावं एक पिच चड करून म्हणयल्यार कशें म्हळ्यार लो फ्रिक्वेन्सी ಸ್ವಲ್ಪ शब्दाक स्ट्रेंथ उणी जाता आशिल्लें. जाल्यार तूं लास्टाक तें म्हणटना वयली टॉप पंचम लागोवचें ट्राय केलें पळय तेन्ना म्हाका कळ्ळें तूं उणी पिच्चार कसलें म्हणलां म्हणून. यू हॅव डन इट क्लेवरली. म्हाका तें मस्त खूश जालें. सिंगर्सां हें क्वॉलिफिकेशन जावं म्हाका टॉप वचचें ना हांगा लो रेंज तूं ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका वीक आसा बट होडना तें वीक ओके हांगा टॉप वायट जावचे बदलाक लेटस एडजस्ट हियर म्हणलें आसा पळय दॅट इज द बेस्ट क्वॉलिटी एक सिंगराल. तें तूं केलां आनी कसले एक्स्ट्रा तांतू पळय तुगेलें सर्कस करूं वचचें ना नातिलें. द जस्टीस इज गिवन टू द ओरिजिनल कंपोजींग लायक जालां. आनी तुका एक सान एक प्रश्न निमगे जायत वय ओके. आतां महालसा नारायणी देवी की देवू देवी. देवी वे हांव देवू म्हणटा तूं कसो म्हणटा. देवूय वय देवी वय महालसा नारायणी कोण गो तस्वेती महालसा नारायणी. सागर मथन काला तू पदांतू आसा क्षीरसागर मथन सुरासुर करतान नर्तन कोर्नो रबली मोहिनी रूपान. मोहिनी रूप घेतिला कोण. सागर मथन काला तू अमृत वांटूच खातीर मोहिनी रूप घेतील कोणे परमात्मा महाविष्णून नवे. तस जाल्यार महाविष्णू न्हू मोहिनी तस जाल्यार देवूय वय देवी वय वय न्हय. महालसा नारायणी नारायणी ती लक्ष्मी स्वरूपिणी. महालसा नारायणी ती लक्ष्मी म्हणा कशी परमात्माला भितरी न्हू लक्ष्मी नासचे परमात्माला वक्षस्थळारी. तसल त्या परमात्मानाची ताणेची अमृत वांटून हांकां राक्षसांक पुरा दीननातील मणके करचे खातीर तो मोहिनी रूप घेवन येता पळय त्या रूपाची महालसा नारायणी. तेजे ती देवी वय देवूय वय. मस्त जनाल कुलदेव म्हाका मस्त जनान निमगेलेलो आसा तुमगेलो कुलदेव महालसा नारायणी वय म्हणून. ताका न्हय आमगेले महागणपती महामाई न्हय इता म्हळ्यार तूं महालसा नारायणी मस्त म्हणला न्हय म्हण आमकां पुरा देवाल वयर भक्ती आसा देवाल पुरा रूप एक न्हय. तशें पळोवचें गेल्यार पुरा देवाले स्वरूप खंयचे आसा तो शिव की एकय नारायण पुरा रूप खंयचे खंयचे देवाले आमी आराधन करतात ती गणपती की प्रती एक देवाल भितर अंतर्यामी जावन आसचे महाविष्णून म्हणलें आमगेलें मध्व तत्व आसचें अंतर्यामी जावन ताणें कार्य करचें म्हणून. तशी महालसा नारायणी म्हळ्यार नारायणूय वय नारायणी वय. तसल देवीले तूं चंद कोण म्हणला म्हाका मस्त खुशी जालें. एक कसं म्हणा चंद पद सिलेक्ट केलेल्याक दोनीचे कसं म्हळ्यार कसलेय ओरिजिनलाक पेट्टपणां नातील म्हणके सिंपल जावन चंद करून प्रेजेंट केलेल्याक एक्स्ट्रा अभिनंदन तुका देव बरें करो. थँक्यू मॅम. धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू कीर्ती. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. हांगा कमी आयचे एपिसोड मुक्ताय करतात. आयच आमगेले रावंडान तूं आमगेलो निर्णायक जावन आशिल तेसले शकुंतल किणीमाय तुमकां मस्त धन्यवाद. तशेंच महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद. तशेंच ऑर्केस्ट्रान तूं आमगेलो साथ दिलें तेसले आमगेले ऑर्केस्ट्रा टिमाचे कॅप्टन तबलेरी अभिजीत शेणे अभिजीत अण्णा तुमकां मस्त धन्यवाद. तशेंच श्रीदत्त प्रभू तुमकांय मस्त धन्यवाद. रिदम पॅडारी राघवेंद्र रंगदोड तुमकां मस्त धन्यवाद. फ्लूटारी लोकेश संपिगे तुमकां मस्त धन्यवाद. कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू तुमकांय मस्त धन्यवाद.